त्या पायपापासून कधी काढून मेन वार्ड असली आता पळय हा माझे एक आणि एक सांगता तुम्ही एक आता गव्हर्नमेंट कितें सांगता आणि आमचो शेतकी मंत्री शेती करा अमके करा सबसिडी दिता शेत वाचयात उगवेन न्हू म्हाका दिसता आता म्हाका सांग हे पळय आता पळय हा हेची हाईट खंय पावतली ती पळय हेची हाईट हेची जेन्ना ह्या रोडाची हाईट हय पावतली तेन्ना म्हाका एक सांगा हयसून जे भुरगे किंवा आमी येतलो ते कशे येवप हेचेर तेंचो हे कितें बरें तेंच्यांनी स्लोप असो दिलो जाल्यार हो स्लोप वयतलो ते गाडये मेरेन हो रोड कनेक्ट कसो जातलो ते म्हाका सांगा हे सगळे त्यांच्याकडे असे ह्याच्यान मांडले आम्ही फुड्यान येऊन दवरला त्यांच्या तरी त्यांच्यानी ते हय म्हणतात ते लोक येतुकूत आणि परते काय ना आता म्हाका सांग ही परिस्थिती बघ हेतूनसून भुरगे वयताले शाळेचे पयर आम्ही दादागिरी करून हे घालून घेतला म्हाका सांग कसे वयतले माझ्याकडे फोटोग्राफ्स हा हय जो चिखल झाला आणि तेतूनसून भुरगी येतात शाळेची तोय फोटो मारला आणि हे मागीर ताका आम्ही सांगले हे आता टेम्पररी घाल गणेश फेस्टिवल हे सगळे हय घाण जातली आणि हे पण लोक न्हू हे हेतूनसून येताले असे बायला बी असे हे करून वयर चढता हे म्हाका सांग हे कशें हांव चढलो सर बाकीचे कशे येवप म्हाका सांग आणि दुसरे आता म्हाका एक सांगा हे बघ हांगा दाखयता रोडाचे तुमकां ह्या रोडाची आता कितली हे आहा ती पळया जेन्ना हय सकाळी भुरगीं हय या तुमी हे पळय हो तेंच्यांनी म्हाका सांग ही हायट बघा आणि ही हायट बघा ही आता घातले म्हणून जेन्ना हय भुरगे उबे रावतात तेन्ना रस्त्याची आता ही बघा कितकी मीटर आहा ती दोन जेन्ना व्हेकल पास जाता तेन्ना हय भुरग्यांक उबे रावप सुद्दां डेंजर जाल्ल्या आणि सकाळची भुरगीं कमीत कमी 50-60 भुरगीं एका टायमाक उबे असतात पॅसेंजर बी धरून झापकर गाडी इली तर जवळजवळ आमचे सगळे भुरगे वयतले भितर फाटी अशी परिस्थिती झाली गाडी जेन्ना पास झाली तेन्ना तेंच्यांनी सकयल घबाघब उडयो मारले म्हणून ते सेफ झाले म्हाका सांग हे तुम्ही पळय दोन व्हेकल जाताना हय कशें रावप हय कांयच ना सेक्युरिटी तेंच्यांनी टेम्पररी सुद्दां हे ना हांवें तांकां रिक्वेस्ट केली हय टेम्पररी मातशी शेड दिया आणि रोड हे करतना ते काढा म्हणून तशेंच ते सायडीन ही पळय आता ती उबी खंय आहा ती बघा काल रब येता विस्कॉन्ट भगवती हायस्कूल सेंट जोझफ थंय रावता आमचे पालकांक थंय येवन रावचे पडटा तेंकां आणि तेंकां धरून धरून कसरत करून हो रोड क्रॉस करचो पडटा म्हाका सांग हे कितें कांयच नियोजन ना आता तुमचे किती महाले आता दुसऱ्या सायटीन पळय महाले दुसऱ्या सायटीन सर्व्हिस रस्तो खंयचो आता तुमकां दुसऱ्या सायटीन ते सायडीन काय हे सायडीन सर्व्हिस रोडच ना म्हणजे हो तुमका देवळा कडल्यान वयचो पडलो तेंचो म्हणणं कसा MURचा हो तुम्ही ऑपरेट करा आम्ही हय कनेक्ट करून दिता म्हणता हो असा तो ओके आणि तुम्ही परत थंय भायर सरा म्हणटात असे तेंचे म्हणणे परंतु म्हाका एक सांगा देऊळ आहा गांवचे मेन देऊळ
उत्सव असतो का थंय गर्दी थंय गर्दी जातली आसतली. घरात दाटी वाटी ना त्याच बरोबर शाळा हा म्हणजे थंयसून म्हाका सांग हे रोडार ताण येतलो सर्व्हिस रोडाचेर गावातच व्हेकल हा जवळजवळ 2-2.5च्या वयर हा 4 व्हीलर 2 व्हीलर हा जवळजवळ 5च्या वयर ओके असो आमच्या बरोबर सरपंच असा त्याची बॉडी असतली आणि अख्खो गाव असतलो आणि गावच्या वतीन आम्ही ते बंद दवरतले. ज्यांना झाडां कापलेली पळय त्यांना ते सगळे इल्ले मरे आमदार इंजिनियर त्यांना कितें जालें तर त्यांना त्यांच्यानी कितें सांगले पहिली झाडां उडोवची पडटली झाडां उडयल्या शिवाय आमकां रोड करूंक मेळचो ना आम्ही ते आशेर रावले न्हू पण आता कांयच ना पुढे आता कांयच जावंक ना तेतूनसून झाडाचोय मोबदलो ना आणि कांयच ना पण आता तुम्ही गेले कितले दिसाचे हे जाले आता रावचे पडटा आता पाणी पावले हन आता लास्टाक कितें आमकां जो निर्णय घेतला तो करचो पडटलो पयलीं रावचे पडटा न्हू पयलींच आमी डायरेक्ट करूं शकना. पाच वर्सां लढो चालू हा किंवा ती भोवना त्याच्या पहिलीच्यान चालू आसतलो पण आयज आमची जी मिटींग जाली तेतून आमी ठरयलां की पयलींचे जे विशय खंय कित्या खातीर गाडी अडकली खंय कित्या खातीर कामां फुडें वचूंक ना हें सोडून आयच्यान जो आमचो रस्त्यासून जा प्रोविजन करपाक शक्य आसा आनी आयच्यान जी लोकांची सोय करून दिवपा खातीर ज्यो गोश्टी शक्य आसात ते तरी करून घेवच्यो अशे तरेचो विचार आसा आनी तो विचार आमी आयज सगळ्यांचो लोकांचो विचार घेवन एक मत केल्लो आसा. स्वतः मुख्यमंत्री गोंयचो आमचो प्रमोद सावंत हांच्यांनी एश्युरन्स आमकां दिल्ले तुमकां जाय तशें करून घेया परंतु आज पर्यंत तेंच्यांनी कांयच हेतून रिजल्ट मेळांक ना तेन्ना आतां आमी अशा भुमिकेत आसूं एक तर तेंच्यांनी आतां हे जर आज जे डिस्कस केले मुद्दे तेतून जर ते कांयच हलवचे ना तर आमकां सगळ्या गांवांक जमून तांकां ते काम बंद करचे पडटले ते स्टॉप करतले आणि आमी ते गांवच्या वतीन स्टॉप करतले. केन्ना करतले ते आता ह्या बेगीत 2-4 दिसान एक आमचे सरपंच बी आसात ते आमच्या आमदारा कडेन बी बसतले तेंचे जे कोण इंजिनियर डिपार्टमेंट आहा तेंचे कडेन डिस्कस जातले आणि ते परत ह्याच मंडपान ती नेक्स्ट डेट आता बेगी आसतली. आमचे रस्त्याचे ऑफिसर किंवा मिनिस्टर आमदारापर्यंत ही गोष्टी सगळ्यात पावलेल्या असतात जवळजवळ एका 5-6 वर्सां झाली त्या 5-6 वर्सात आम्ही प्रयत्न करीत असो जे गावचे प्रश्न असतात एक मुख्य रस्तो सर्व्हिस रोडाचो प्रॉब्लेम आसलो दुसरो बस स्टॉपाचो प्रॉब्लेम आसलो तिसरो क्रॉसिंगाचो प्रॉब्लेम आसलो 4 आमी देवळां आमची दोनूय भितर समजता त्या प्रश्नांनी पण कोणीच लक्ष दिलं ना प्रत्येक जण सांगता करतलो आश्वासन दीत असतात पण आतापर्यंत त्यांच्यानी खंयच्याच गोष्टीचेर लक्ष दिल्लो ना पण आता आमी शेवटचो असो निर्णय घेतलेलो आसा की आता जर परत आमदारांक आणि त्या कॉन्ट्रॅक्टर आणि बाकीच्या इंजिनियरांक आमी आपयतलो आणि तांकां सविस्तर आमचे प्रश्न त्यांच्यावर उपस्थित करतलो आणि जर ना केले त्यांच्यानी तर पुरो गांव आमी एकत्रीत जावन त्या रस्त्याचें काम आडयतलो ह्या मात्र निश्चित आमी ठरयलेलो आसा. जे आसा ते आमच्या समोर आज आमकां दिसपाक लागल्या हायवे जाता ही आनंदाची गजालूच आसा पण ह्या हायवे मुळे जे आमकां लुकसाण जाता ग्रामस्थांक शेती एकी कडेन आमची घरां एकी कडेन वचपा येवपाक आमकां रस्तो ना आनी सगळे कडेन त्याच्यामुळे आमकां दोन्ही बाजूंचो आमकां बगल रस्ता जाय सर्वीस रोड लवकर लवकर पाहिजे का ते आमी सगळ्या गांवकारांच्या वतीन सांगूंक सोदता प्रसंगेच्या रस्ते आडायतलेच चालू तर आतापर्यंत शशिकांतान म्हटलें तशें पण नाकापर्यंत पाणी आयिल्लें आसा आमकां सोंसपाची आमच्या कडेन करूंक ना आमी कोणाक आयकपी न्हू ओके पूण आमी आपले गव्हर्मेंट आमचे ते पुलीस धाडटा आरोप करता प्रेशर हाडटा. म्हणून आमी भियातू हय. आमी तशे भिवन एकदां भायर सरया हेंची मस्करी आमकां आतां खूब जाल्ली आहा ओके आतां भायर सरल्यार आमी गव्हर्मेंटाक भियातू ना भितर पडल्यार पडा तर आमच्या पूण गांवांत सारको रस्तो करूंक जाय सारको म्हणजे सारको व्यवस्थित जावं थंय आतां 3 एक्सिडंट जाले हा. मग तेंचे हात धोके म्हणले तेका सीएम जबाबदार सारकें हं मागीर ते ॲम्ब्युलन्स हाडली हेले कुत्रे हाडके तेडे उडयले तसा ना तो इसोजी तेडे हुयेल मारी जा ओके दामून जपून पेपरार ती कसा आनी तिचे 4 शब्द वापर Yes. गाई मारले म्हणून सांग